देखी हुटी दया बनी kalsatamu kavita hata Yesus senggi betoi tawi beli manungge mon porata moga shiwani di samotoi suka duka lawati keloi sekai kata terudiloi Seda vishwasi tuzaloi Tukana vartiliau somia Tukadin vartiliau dunia Lima tuji dekli Bukti daya beri Kalsatamu kadita Ata Yesus senggi Betoi tawi beli Manungge mun porata बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्या एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो. जेजू बाळकते मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो आम्ही हांगासर जमल्या एप्रिल हा महिन्याच्या निमाण्या दिसा आणि आमकां आसा वांजेल आज जू हांवसो वांजेल 13वा अध्याय 16व्या वळींतावन 20 वळी म्हणसर आमकां व्हरतो एक संदेश जेजू दिवंक आशेता. जेजू आपल्या शिसांचे पाय धुवन जातस तो सांगता कोणी साखर मेस्त्रीच्या की वड न्हय म्हणून. आनी ह्या उतरां बराबर जेजू आमकां सुमेस्तांक हो संदेश दिता मोगा सेवा लविंग सर्वीस. आमच्या सगळ्या इगर्ज मातेंत खरये कडेन आमी पळयता मोगाची सेवा सगळ्या संवसाराचेर जेजूच्या नांवान विस्तारून आसा आनी अशें जायतो लोक ह्या मोगा सेवेंत वावर दिवन जेजूचें राज ह्या संवसारांत आसा करूंक प्रयत्न करतात. आमकां इसमेस्तांक मुखार बाबीनो आज एक ल्हानशें आपोवणें. आमी सगळी मिसांव गांवाक वचत जाय म्हणून ना. आमचें मिसांव आमच्या घरास आमी जर तर पाळलें मोगा सेवेचें जेजूचें राज आमच्या कुटुंबांत ती वस्ती करूंक साध्य आसा. ही चिंतना बोतीन दवरून आमी ह्या पवित्र रितीन फाव देव रेवांच्या घेवचे खातीर आमचे पातकां आमी वळखून घेवया आनी देवा लागचें बक्षणें मागया. हांव पातकी सर पदेदार देवा आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या बसून मागीर सदांच उपकार करी सगळ्या आणि तुमकां भाव भयणीनो मोदी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां आमकां मोगसोंक आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. काकोळदरा देवा पासकंसो गोड संभ्रमून आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एक वडान
जे येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताचें कृत्या पुस्तकांतलें वाचा. पापोस्तावन दर्याचें पयणकर पावल आनी ताचे संगती पांपिलियांत पेर्गे म्हणले कडेन येवन पावले. तितल्यार जुवांव तांकां सांडून जेरुजालेमाक पाटीं गेलो. पूण ते पेर्गे तांचे पयन मुंदरून गेले आनी पिसिदियांतल्या अंतियोक शाराक पावले. हांगा एक साबताच्या दिसा सिनागोगा भितर सरन थंय बसले. नियमशास्त्रांतले आनी प्रवादेच्या ग्रंथांतले वाचून जातच सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां सांगून धाडना म्हळें, भावांनो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमचे परजेक तुमी शिकोवन दिव येता. तेदवा पावल उठलो आनी लोकांक मौन रावूंक हातान गुर्त करन हे परी उलोवंक लागलो. इस्रायलाच्या भावांनो आनी तुमी देवाक भियोवन चलतल्यानो, आयका. इस्रायल परजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विंचून काडले आनी इजिप्तान ते विदेशी जावन आसता तांकां ताणें वर्ते केले आनी आपले व्हड पदवेन तांकां इजिप्तांत भायर हाडले. 40 वर्सां आरण्यांत तांची साल ताणें सोंसून व्हेली. उपरांत कानान गांवांतलीं 7 राष्ट्रां नास करन तांचे गांव ताणें इस्रायलकारांक दायज करन दिले. अशें 450 वर्सां पाशार जाल्लीं. उपरांत सामुएल प्रवाद्या पर्यान ताणें तांकां निती करत दिले. त्या नंतर तांणी आपणाक राय जाय म्हूण मागलें आनी देवान तांकां 40 वर्सां पर्यंत बेजमीचे कुळयेंतल्या किशाच्या पुताक सावलाक राय करन दिलो. उपरांत देवान ताका सांडलो आनी दाविदाक तांचो राय करन उबारलो. ताचे विशयंत साक्ष दिवन देवान म्हळें, येसेचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सर्व म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणे बसयल्ले प्रमाणे दाविदाचे संततींतावन देवान इस्रायलाक एक सोडवणदार दिलो, तोच तो जेजू. जुवावन सगळे इस्रायल परजेक आपले पाताक रडोवन देवा थंय पाटी परतल्ल्याचो गुर्त म्हूण स्नान परगट केलें. अशें ताच्या येण्याची तयाराय केली. आपले मणियरपण आखेर जावन येत आसतना जुवावन लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयी चिंतात तो हांव न्हय. तर आयका, म्हजे उपरांत येता एकलो, ताच्या पांयांच्यो वाणो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय. देवाचें उतार. देवाचे व्हड उपकार. विश्वासी पूर्ण परगट तो लो.
आमचो तुवें मोग केलाय आनी तुज्या रक्तान आमची पातकां तुवें भिवन काडल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसो. सांजोवां परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. शिसांचे पाय धुल्या उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, कोणी साकर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्हय, तशेंच धाडलोलो आपणाक धाडटल्या प्रास व्हरतो न्हय. हें तुमी जाणात तर कितले बागी तुमी ते परी करशात जाल्यार. तुमच्या सक्त्या विशयांत हांव अशें म्हणना. हांवें विंसून काडलेले कोण म्हूण हांव जाणा, पूण म्हजे सांगाता जेवतेल्यानच म्हाका आड पाय दिला. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी खरी जावंक जाय. हें घडच्या वेळार आसा तो हांवच म्हूण तुमी सतमनशाक हे घडचे आदींच हांव तुमकां सांगता. सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण हांवें धाडलेल्याक मानून घेता तो म्हाकाच मानून घेता, आनी जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडलेल्याक मानून घेता. देवाचे उतर है. वातडी तुका क्रिस्ता. एका म्हयन्या आदीं कातोलीक पवित्र सभेचो संको भोवूस मापान वाडला म्हणून खबर आयल्या. म्हूण सांगल्यार आज कातोलीक पवित्र सभेंत आसुल्लो लोक जनसंख्या चायनांतय ना, आमच्या भारतांतय ना. समजलात की तुमी? चायनांतय ना, आमच्या भारतांतय ना, तितलो लोक कातोलीक पवित्र सभेंत आसा. जनसंख्या प्रकार आतां आमी सगळ्या संवसारार भारत देशांत 6 लोक आसा. 1,400,000 आनी 1,400,000 लोक. पवित्र सभेंत 1,400,000 आनी 50,000,000 लोक. म्हूण सांगल्यार चायनाच्या की चड, भारत देशाची चड. पळया म्हाका बाबीन, आमी जर तर एक नदर मारली तर सगळ्या मनशा कुळाच्या चरित्रेंत एक राय 2000 वर्सां आपली परजेक आपल्या हाताकाल सोलोवन वर्सां राय आमी कोणूच पळोवंक ना. 2000 वर्सां आमी आयकलां अलेक्झांडर द ग्रेट आसलो, वय मू तो मेलो. ताचो फोंड खंय आसा म्हूण आमी नेणाव. आज जायते महान व्हडले व्हडले व्यक्ती आसले सगळ्या संवसारांत, नावाडदीक मनीस. पूण आज 2025 वर्सां म्हणसर राजवट चलयल्लो आमचो सोमी देव मात्र. हांवें लेखपाक पळयलें आज सकाळीं सगळ्या संवसाराचेर 2,20,000 फिरगोज्यो आसात. समजल्यात गी? 2,20,000 फिरगोज्यो आसात. 4,700 दोत आसात. 6,25,000 की चड धार्मीक भाव भयणी आसात. हें सगळें मिसांव आराम जाल्लें केदाळा जाणात तुमी? निमाण्या जेवणा वेदाळा. निमाण्या जेवणा वेदाळा जेजून आपल्या शिसांचे पाय धुले आनी म्हणालो, कोणूच साकोर आपल्या मेस्त्रीच्या की व्हड न्हय, पूण जें हांवें कितें केलां तुमी एकामेका तेंय दाखोवंक जाय आनी एकामेका तेंय करूंक जाय. पांय धुवचे तें मिसांव.
आज आमी सगळ्या संवसाराचेर एक दिश्ट मारली तर आमी जाणाव कितलेशा फिरगजांनी, कितलेशा कॉव्हेंतांनी, कितलेशा इस्कॉलांनी, कितलेशा आस्पत्र्यांनी, कितलेशा धार्मीक संस्था मुखांत्र टॅक्निकल इस्कॉलां, कॉलेजी आनी तशेंच दुबळ्या धाकट्या आदार नातिल्ल्या भुरग्यांक ऑर्फनेजी आनी तशेंच जायते संस्थे आपली सेवा दिवनच आसात. आनी सेवा खंय जावन येता? जेजून दायकल्लेली ती एक आपुरबायेची देख, आनी ती देख जावन आसा हांव तुमचो राय जाल्यार, मेस्त्री जाल्यार तुमचे हांवें पांय धुले, तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय म्हणून. थंयसर आसा आपुरबायेचे लिसांव, शिसांचे पांय धुल्या उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो. हाचो अर्थ कितें? मोगा सेवा, लवींग सर्वीस. हे आमी सगळ्या संवसारार वचून प्रगट करीचंय म्हणून ना. ताका मिसांवाचे प्रतिनिधी आसात, मिसांव गांवांत काम करचे आसात. आमच्या तांजानियांत लागीं लागीं 30-35 पाद्र्याब आसात काम करचे. हेर जाग्यांनी आसात आमचे कार्मेलीत म्हणचे हांवें. पूण तशेंच जायते संस्थांच आमचे साशेरदोत, दार्म भयणी, भाव ते मिसांव गांवांनी काम करतात. कसलें काम? पांय धुवचें काम, मोगा सेवेचें काम. पळय, होच जेजू लाजारासाक जिवंत उठयल्लो जेजू, जायराच्या धुवेक जिवंत उठयल्लो जेजू, नायन गांवच्या विधवच्या स्त्रियेच्या पुताक जिवंत उठयल्लो जेजू, आरण्यांत 1,04,000 आनी 1,05,000 लोकांक उंड्या मासलेचें जेवण दिल्लो जेजू, तोंट्यांक पांय दिल्लो जेजू, कोडकारांक नितळ केल्लो जेजू, कुड्ड्यांक दोळे दिल्लो जेजू. ताका रायजाव येताले. निमाण्या जेवणार ताणें आपल्या शिसांचे पांय धुले आनी म्हळें, म्हजी देख तुमी घेया. आतां आमी कशें हें मिसांव मुखार व्हरचें? जर तर आज सगळ्या इगर्ज मातेंत येद्या व्हडल्या संख्यान जेजूचो पाटलाव करना आसा. 2000 वर्सां तावन आमी पयल्या वाचपांत वाचले, सांत पेद्रो थंयसर पावुल्लोस. खंयच्या गांवाक पावलो तो? फिलिपियांत पावलो. पेरगा म्हणले कडेन थंयसर पावले. ताणें सगळी चरित्रां दिली. अब्राहम तावन मोइजे तावन सावल तावन सगळे प्रोफेता तावन जेजू. थंय तावन सगळी चरित्रां दिवन कितें म्हणालो? होच जेजू म्हाका दिश्टीक पडलो. ह्याच जेजून म्हाका ही सेवा दिली. सांत पावल जावन दी, सांत पेद्रू जावन दी, सगळे आपोस्तल, तांचे संप्रदाय, तांचे कुटुंब, तांचे घरदार, तांचे आवय बापय, तांच्या व्हडली बांयक, आबांक, तांच्या आंटीक, अंकलाक सगळ्यांक सोडून, तांचो गांव सोडून पयस गेले काल्याक पांय धुवंक, लोकांची सेवा करूंक. थोडे फावटी बघाल बाबा आमच्या कुटुंबांत थोड्यो संगती घडतात. जेजून सांगिल्ले बरी आमी जर तर जेजूचे शिश्य जावंक आमी प्रयत्न करता, आमी जेजू बरी जावंक जाय. कशें जेजू बरी जावंक जाय? सगळ्यांनी घरचें सगळें काम करूंक जाय. ताका म्हणटात जेजू बरी जावचें. म्हज्या बायलेनूच कुजनांत वचोन रांदी जंय. तुका रांदूंक जायना. तुका रांदूंक येतले टोमॅटो आनी पियाव शिंदूंक जायना, जाता. तुका वस्तू रुमळूंक जायना, जाता. तुज्यो जेवल्ल्यो प्लेटी काडून त्यो धुवंक जायना, ते जातात. थोडे फावटी टॉयलेटाक वचोन टॉयलेट धुवंक जायना, जायना. कितें? म्हाका 2 हात दिल्यात, 2 पांय दिल्यात, धर्ण पुसूंकय जाता. घराचे वाठार नितळ करूंक जाय, तें बायलेनी तें करीचें म्हणना. भुरग्यांनी करयेत, दादल्यांनी करयेत. थोडे फावटी हांव आयकतां, फादर म्हजो घोव आयलो बसलो, ताची प्लेट हांवें तूं धुयचें म्हणटा न्ही. वो तो उठलो गेलो, हात धुवन गेलो. टी व्ही ऑन करून टी व्ही पळोवंक, IPL पळोवंक. हांवें ताची प्लेट काडीचे, कुजनांत वचोन धुयचें. 5 मिनटांचें काम. हाका म्हणटात सेवा. बघा, जर तर जेजू आपल्या शिसांच्या पांया मुळान बसोन ताणें पांय धुले तर शिसांचे, आमकां प्लेट धुवंक जायना गे, आमच्या वस्तुरेक नितळ करूंक जायना गे. हांवें दादल्याक म्हाका सांगचें न्ही,
थोडे व्हडली स्त्री आसात मॅनेजर CEO आनी व्हडली व्हडली कामाची आशिल्लीं आसात तांणीय करयत सगळ्यांनी करयत भुरग्यांनी काम करूंक जाय सगळ्यांनी काम करूंक आज थोडीं भुरगीं आसात तांकां वस्तू म्हणून कशें म्हणून गोत्तो ना तें पुरो मायनींत करीचे पयशेल्या गांवांत जाल्यार सगळो मोठ बांदून पॅक करन मम्मी वस्तू हाडलां दूख मम्मी साकोर मोगळ बाबीनो आमी जर तर जेजूची देख घेतली तर जर तर आमी आमच्या घरांत जेजूचें राज आसा करता तर आमी म्हणटा जेजू बाळोक म्हूण सांगल्यार कळ्ळें धाकटो जेजू न्हय धाकटो जेजू न्हय आमी म्हणचे व्हडलो जेजू राय वर्साच्या निमाण्या आयतारा आमी जेजू रायाचे फेस्त करता वय गे क्रिसमसाच्या टायमार जेजू बाळकाचे फेस्त करता मागीर 15 तारखे इतल्याक हांगा आमी जेजू बाळकाचे फेस्त करता ते धाकट्या जेजूचे फेस्त न्हय जेजू खालत्या बोळ्याचें फेस्त जितलो तूं म्हाका मान करताय तितलें हांव तुका आशिर्वाद दितलो म्हणून म्हळ्यार जेजूक मान करचें म्हणून सांगल्यार आमी जेजू बरी जावंक प्रयत्न करचे घरा धरण पुसची टॉयलेट नितळ करचें कुजनान काम करचें बायलेक इल्लो सुशेग दिवचो दादल्याक इल्लो सुशेग दिवचो भुरग्यांनी आवय बापाय सांगता घरचें काम करचें हांवें एक आदले फावटी म्हाका उड आसना हांवें एक दृश्टांत दिल्लें आजकाल आमी कालें करता सगळ्यां कडेन कालें आसा फाल्यां मोबायल वय आनी मोबायल सगळो दीस हांवें सांगलें तें अशें करचें आपणें मोबायलाचेर तें आमी धरणी केल्लें जाल्यार 9-10 मुंडाची बांय जाती आहली करपून सगळो दीस करपूनचें 9-10 मुंडाची बांय जाती आहली करपून सगळे दीस पळय तितल्यान काड तूं 1 वर्स 2 वर्सां काडल्यार 9-10 मुंडांची बांय जाती आहली उदक अपुरबायन येता आहले वयर ते आमी मोबायल फोनाचेर करपिता मायक कुमो करूंकय वेळ ना पप्पाक कुमो करूंकय वेळ ना जेवणाच्या टायमार बशिल्लें थंय करपितात पळय जेजू बरी जावचें म्हूण सांगल्यार कळ्ळें आमी पांय धुवचे सेवा करची लविंग सर्वीस म्हूण सांगल्यार तें मोगा सेवा ती आमी करूंक शिकल्या तर मोगाळ बाबीनो हांव तुमकां सतत सांगता आमचें कुटुंब देवाचें राज जाता की ना गे पळया तें आमी कितें म्हणटा मेल्या उपरांत सर्ग आमकां हांगात करयत सर्ग आमकां आमच्या कुटुंबांत करयत दादोसकाय संतोष उदार मन हसकुरी तोंडां सकाळीं उठोन बेग्गी उठचें सकाळीं बेग्गी उठोन आतां थोडे फावटी तुमी चिंता तुमचो दादलो सकाळीं फांत्यार उठोन च्या करन तुका बेड्डाचेर हाड दिल्यार तुका कितली खुशी जायना वय गी तुवें कित्याक 30 आनी 60 आनी 5 दीस तुवें ताका च्या व्हरून दिवंक जाय बेड्डार न्हिदोंक थोडे फावटी ताणें उठोनूय तुका च्या करूंक जाय म्हळ्यार आमच्या जिणेंत बदलावन हाडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय तेंत मोगाळ बाबीनो जेजू आमकां आज शिकयता एकामेकाचे पांय धुवन साखरी करची म्हूण सांगल्यार देवाचें राज प्रगट करचें आज सगळ्या संवसारार इतलो कातोलीक लोक आसा इतल्यो इगोर्ज्यो आसात इतली कॉन्वेंट आसा इतली मिसांव गांवां आसात थंयसरी जायते फावटी चड उणें जाता आवा चड उणें जायनातले कुटुंब खंयच्या चड उणें जायनातली पिरगस खंयची चड उणें जायनातलो रिलिजियस संस्था खंयचो आहा हर एक कडेन चड उणें जाता जेजूच्याच त्या कुटुंबांत चड उणें जालां खंय जुदास आहलो थंय पेद्रो आहलो ताका नगार केल्लो तशें म्हूण सांगल्यार हर एक कुटुंबांत चड उणें जाताच तशें म्हणटच आमी तें मूळ हांवें सत सांडचें न्हय मोगा सेवा जशें कितें कसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग कर तुमी संवसाराक दाखोवंक जाय तुमी म्हजे शीस म्हणून तर म्हज्या भाव भयणीनो आज ह्या पवित्र रितीन वांटो घेवच्या वेळार एप्रिलाच्या निमाण्या दिसा आमी पेंतेकोस्ताक थाराय करनासच्या ह्या संदर्भाचेर जेजून आमचेर जायतीं देणी वतल्यांत कृपा वतल्या आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारान शाश्वीत न्हय आज आशिल्लो मनीस फाल्यां ना
आमचे शाश्वत घर थंय. जर तर आमी माया मोगान एकामेकाची सेवा करता तेंची एक वर्तें देणें आमी तयार करचें. आमी आमकां राखण आसच्या सर्गींच्या सुखाक. ह्या संवसारान कितली बद्रती आसल्या री, तूं कितलो गट आसल्या री, एक दीस पडटलो इत. पूण तें पडच्या पयलें जर तर आमी तयारी केली, तोच जेजू राय आपल्या शिसांचो पांय धुवचो, तो खुर्साच्या सावन जुवां प्रमाणे तो आमचे पांय धुतलो सर्गींच्या राजांत. खुर्साचो सावन जुवां म्हणटा. When the soul is united with God, God himself stoops down and washes the feet of the soul. कळ्ळें गी? तो आमचो देव म्हूण सांगल्यार देव आमकां बरी देख जेजू मुखांतर दिता. आमी जावंक जाय जेजू बरी खालते बोळे. आनी ह्या खालत्या बोळ्या कुरपे मुखांतर आमी हेरांचे पांय धुवंक जाय. आनी अशें आमी सगळ्या संवसाराक दाखोवन दितले हांव आमी जावन आसा जेजूचे शिश्य म्हणून. आमेन. Waina segi Bapa, घे आमची काळजा मोगा. ख्रिस्ता मासा बापा, बदली कालपी दाना. दिलाय आमकां तुवें देणी सभा, दुर्वी पोविताले ताच्या रूपान. दिनवाशीता सांबाळटा उकार, वरवीता दयाळ मोग तुजो आपार. उड्या वायना संगी बापा, घे आमची काळजा मोगा. Krista masa ketan Bapa, berdiri kalti tanah. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदिदार देवा पाक बांदता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी केबोळी सभेच्या देवा सर्वे पोर मान दिवं. भो वर्त्या देवा, आमच्या मोगाळ बाप्पा, दुंपावरी आमच्या मागण्या असो आनी ध्यानाचो परमळ तुजे मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान संपलेल्या ह्या बलिदानान फावो ते बरी वांटो घेवन कणवणायन आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सहकळी आनी सवते आमी वाकाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. ताचे वरी एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण नायक येवन पावलो. देखून पासकांच्या संतोशान उल्हासान सगळो संवसार आनी सर्गीचे सरदाळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, povit, povit.
विचारेस पडतो सरकानी संसार भरला तुझ्या वैभवात भूसर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराची नावी येता ताका जय भूसर्गी तुका जय जय बापा गरज तूं पवितून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिद्यानी पवित्र कर म्हणून मी मागता हांव जाम ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मारून सत्संग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आणले पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावडदसो गोड परगडुया सोम्या जेजू आमी वळखाता आनी एकासेतले पियेता तितले पोटी तूं सोम्या वैभवान येवसर आमी तुझे मरण परगडता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी जिविताचो उंडावन सोडण्याची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरून एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितिमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र बेसो उडास कर आनी लेयो आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर थिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेले आनी त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्ताची दाय कर म्हूण आमी मागता हांव कुवारमरिये देवाचे माये सांगती भाग्यवान धर्मता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडंदराची आज्ञा मानून धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां दिता तशें आमची पातकां आमकां मुगोस आनी आमकां थाळणेन पडोवंक दिवं सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भागाडी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरोशान अत्रेक तेलाक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळे म्हजी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो एकामेकाक जेजूची शांती आमी दिवया देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पहिल्यान ती सुभागी. तुझ्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझ्या पावतो जेजू, ये जेजू, ये जेजू, ये जेजू, ये स्वादिक जेजू, ये मोगाळ जेजू, ठायसान मोच्या रावतो जेजू, क्रिस्तान मोच्या पावतो जेजू, ये जेजू, ये जेजू, ये जेजू, ये. Sugisu, mapiaucia rapiasu, sasnisu kapausu. Uswartu sonsasu, taruktu papiasu, rayamcia parzasu. Sładik Jezu, Jezu, ठायसान मोच्या रावतो जेजू, क्रिस्तान मोच्या पावतो जेजू, ये जेजू, ये जेजू, ये जेजू, ये. प्रार्थया. देवा, आमच्या सर्गींच्या बाबा जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां गायिल्ल्या सैमाक तूं वखद दिताय आनी तें नवें करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतलेल्या सोडूनसो जेवणा वरवीं आमकां आत्म्याची घटाय वडय आनी अशे पास्कांच्या गुटाचो फळ आमकां जिवितान चडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्वोदवेदार देव बाप
पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. बोन आनी भयणीनो, पास्काच्या 4थ्या हप्त्यांत आमी आसां आनी आयचें मिसाचें बलिदान भेटयलां मनदेक बाब रुडॉल्फ वी डिसोजा, आमचेच कर्मलीत याजक, गांवान मडिंतरचे प्रस्तुत कॅनडांत तांचो वावर ते दिते आसात. कॅनडांत तांचो वावर आसा जाल्यार तांची मोत तांचे काळीज कोडयाळांत आनी प्रत्येक जावन ह्या पुणशेतान आसा म्हणयेत. त्या देखून फाटल्या दिसांनी थोड्या अधिकृत कामा खातीर ते हांगासर पावल्ले आनी आतां हें मिसाचें बलिदान भेटूंक तांचे लागीं विचारलेल्या वेळार तांणी खुशे मनान वचून हें मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्थभरीत नियाळ दिवन आमचे खातीर तांणी मागलां. कॅनडांत थंयसर एका फिरगजेंत ते सेवा दिते आसतना हर एका आयताराचो नियाळ यूट्यूबा मुखांत्र आनी दिसपडत्या देवाच्या उतराचो नियाळ एका व्हिडिओ मुखांत्र ते सोशल मिडियार प्रसार करते आसात. जायते बूक तांणी बरयलेले आसात, प्रत्येक जावन आत्मीक जिविताक लक्ती जावन परच्या पोर पास्काच्या जागरणेच्या मिसा वेळार एक बूक हांगासर मोकळीक जाल्लो आसा. ताच्यो प्रतयो थंयसर स्टॉलांत तुमकां मेळटात. आनी मात्र न्ही, आमच्या पुणशेताच्या खंयच्याय एका योजनाक तांचो आदार आमी मागिल्ल्या वेळार खुशे मनान ते ओंपतात आनी थोडे पटे विचारिनासतनाच तांचो आदार ते बसयतात. सुमार हांगासर आमी भुरग्यांक वणच्या स्कॉलरशिपाक सयत तांणी दान दिल्लें आसा. ह्या तांच्या उदार मनाक मात्र न्ही ह्या पुणशेताचेर सांगतच हांगासर येवच्या भक्तीकाचेर दवरलेल्या अभिमाना खातीर तांच्या सेवे त्याग खातीर आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटना तांचेर तांच्या गवळीक वावराचेर आनी प्रत्येक जावन तांणी सेवा दिवच्या त्या फिरगस कुटुंबाचेर आमी देवाची आशिर्वादां मागता. घट्ट दोन ताळयो पेटोवन पाद्राबाग आमची शाबासकी पडटा. भोवन आनी भयणीनो, फाल्यांचो दीस मेची 1 तारीख कामेली सांजुजे हाचें स्मरण आमी करता. तुमी हांगासर जायतीं वावरडी आसात, तुमचो तो पात्रून आसता, ताचे मजतीन तुमचो वावर तुमचें बिझनेस यशस्वी जावं दी म्हणून तुमचे पासत आमी विशेश रितीन मागता. सेंट ॲग्नेस कॉलेज ह्या कॅम्पसांत एक अल्कोहॉलीक अनॉनिमस ग्रूप चलता. प्रत्येक जावन सोरो सोडचे खातीर आदार जावचे खातीर फाल्यां तावन मुखल्या 10 दीस म्हणसर थंयसर एक कॅम्प तांणी मांडून हाडला. कोणाक सोऱ्याच्या वस्यांतावन सुटका जोडूंक जाय, तुमी ह्या कॅम्पाचो फायदो जोडचो. हाचे विशयंत एक पॅम्पलेट आमी भायर थंय नोटीस बोर्डार घाल्लें आसा आनी तातूंत नंबर आसात. त्या नंबराक तुमी संपर्क करून तुमची नांवां रिजिस्टर करून ह्या कॅम्पांतावन फायदो जोडूंक तुमी प्रयत्न करचे. तुमकां येदोळूच कळीत आसचे प्रमाणे मुखल्या थंयसर क्रॉसींग आसलें तें मुन्सिपाल्टीन ब्लॉक केलां. हांगा म्हूण न्ही, जायते कडेन एक्सिडेंटां आडावचे खातीर तांणी तशें ब्लॉक केल्लें आसा. त्या देखून पुणशेताक तुमी येता आसतना इल्लेशें मुखार वचून थंयसर अंडरपासा कडेन यू टर्न घेवन येवचें आनी पाटी वेताना तुमी पयलींचे बरीच ह्या मार्गार तावन एग्जीट जावचें आनी भितर येता आसतना ह्या मुखल्या दारवट्यांतल्यानच भितर येवंक प्रयत्न करचे. आज मिसा वेळार वणच्या उंड्याक आनी तणपिवनाक दान दिल्ल्याची नांवां हांव वाचून सांगतना तुमी वा तुमच्या कुटुंबाची मुखार येवन हे मानाची वात स्विकार करची. बाळका जेजू तावन जोडलेल्या आशिर्वादा खातीर अर्गा जावन मेबल रोड्रिगस मंगळूर तावन, तशेंच डियोरा आनी प्रितम पेरेरा आपणाक मेळिल्ल्या भुरग्याच्या देण्या खातीर देवाक अर्गां जावन तांणी उंड्याक आनी तणपिवनाक दान दिल्लें आसा. आसात गे देव बरें करूं. आतां नव्याना खातीर दिंबी म्हणया. भोवन आनी भयणीनो, हर एका ब्रेस्तराचें आमी हांगासर बाळक जेजूचें आशिर्वाद मागून धांवून येता आनी बाळूक जेजू ताचे लागीं आयिल्ल्या कोणाकच तिरस्कार करिना. तो ताच्या वेळा काळा प्रमाणे आमी मागिल्ल्या रितीन न्हय जाल्यारय आमकां कितें गरजेचें आसा तें आमकां तो दिता.
हो आमचो बरवसो आनी त्याच देखून आमी हांगासर ताच्या पांयासरशीं धांवून येता आनी आजय जायती मागणी ते सवां घेवन आमी हांगासर आयिल्लीं आसा ह्या वेळार सर आमच्या गरजां पसोत आमी मागया प्रत्येक जावन दगेचे दीस दग दिसान दीस चडती आसतना आमकां वेळार ह्या पोवटी पावस मेळोवन दी खंयसर पियोवच्या उदकाक तत्वर आसा देव ताची काकुळट दाखोवन दी म्हणून विशेश रितीन आमी मागया जे कोण काजरी जोडी भुरग्याच्या देणे खातीर लाले ते आसात जे तरणाटी एका बऱ्या सैरीकेच्या सोदनेर आसात खामाच्या सोदनेर आसात तांकां सैरीक खाम तांचे काळजाचे आवडे पावो जावं दी म्हूण मागया परगांवांत आमच्या कुटुंबाचे सांदे थोडी वावर करते आसात थोडी शिकते आसात तांकांय देवाचो आदार आमी मागया आमच्या कुटुंबांत माया मोगू सोडदोडू बोक्सनाचो स्पिरीट वाडच्याक सेजारा माया मोगू शांती स्थापन जावचे खातीर हांगासर येवच्या हर एका बाळकाच्या भक्तीक पसोत आनी प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आमची भुरगीं रजेर आसात ह्या संदर्भी हेणे तेणे वेताना उडतना खेळटाना धांवतना पडून मार जायन अशें बरे भलायकेन आमच्या भुरग्यांक राखचें पसोत आमच्या घरांनी आस्पत्रेनी मालगडी आसात प्रायवंत आसात पिडेस्त आसात तांकांय देवाची काकुळट तांचेर आमी मागया सांगता मागया ए भाग्यवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिव उखललो आसता तुका पातयणेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगता स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू देवसो पूत मनीस जालो देवसो पूत मनीस जालो देवसो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें जेजू बाळका लागीं मागणें इयाच्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागता तुजे तितलें बिरमोतीन भरलेलें मोवाळ काडीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा दिवन काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमूक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळकान आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या भुरग्या बाळांचेर आनी आमच्या वावराचेर वतल्या सर्व बेसवांचो उडास काडून दिन वचून ताका सांगता आमी मागया ए भोव उद्दार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दय केल्ल्या येदे व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपांचे इमाचे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन सर्वस्पोर तुमचे सवाय असो सर पदवीदार देव कणवळान आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो आनी सोडून दिवची जाणवायची वळख तुमकां भाव करूं भावार्थाचे शिकवणेक तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करणांनी थिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळूं तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवन व्हरो आनी सर पदवीदार देवाचो
बाप असो आणि पुत असो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सवय सदांच रावो. आमेन. वचन याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. जेजू बाळका आमचे बेसांगार आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचे बेसांगार आयक आमचे मागणे. मागाले तुम्ही घेतलेल्या भासायले सोन्या तुवे घेऊन आया तुझे कृपे सोवे. जेजू बाळका आमचे बेसांगार आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचे बेसांगार आयक आमचे मागणे. मुखार पुत्रा सोवे अंगवाडी आशीर्वाद देवांका. करुणी वरम आमचे देवा आमच्या म्हटले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.